देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 22 वर्सो वोड 7 ते 15. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोंदबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोंदबोडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी ताचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षितात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ मनशाची इश्टागत आनी सोंबोवन देवा बापा सवें करूंक जेजू मागणें करूंक शिकयता. त्या मागण्यांत जायतीं मोतयां आसात. ह्या संवसारांत देवा बगोर आमच्यान कांयच करूंक जायना. दिसपटो गिरास देवाच्या आशिर्वादान आमकां मेळटा. गुप्ती बापाक मागणें करतना देवाचें पवित्र नांव आनी ताची खोशी पाळटना देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापता. तोच देव आपले पवित्राये वरवीं आमकां वायट ताळणी